5 रुपये 10 रुपये. अच्छा. ऑल रेडी. Yes. लेट्स गो. हॅलो एव्हरीवन. फायनली वी आर इन उज्जैन. आम्ही उज्जैन पावली आणि उज्जैन म्हणटा ते MP आणि उज्जैन महाकाल जो महादेवाचें देवूळ आसा तें व्हेरी फेमस आसा. सो कालचो व्हिडिओ तुमी पयले कशें करून आमी गोंयच्यान हांगा MP पावली आणि आमकां ऑलमोस्ट 22 आवर्स लागली ट्रेनीन आणि बरी आशिल्ली, क्लीन आशिल्ली ट्रेन बी. सो आमी हांगा पावली, रेस्ट केलें थोडो वेळ आणि आतां टायम जाल्लो आसा 10:30. सो आतां भायर सरल्यात आमी वचपाक मेन देवळाक उज्जैन. आनीक पावली तेणीच ब्रेकफास्ट दिला, आलू के पराठे विथ कितें रे विथ लोणचें आनी पोहा. पोहा खूब फेमस. पोहा म्हणल्यार आमची फोव, फोडणी फोव म्हणटा ते, बट हांगा ते खूब फेमस. सो आयचे आमचे प्लॅन कितें आसा की आयज पयलीं आमी देवळाक वयतलीं आनी मागीर वेगवेगळे फूड्स आमी ट्राय करतलीं. खंय कितें मेळटा तें पळोवया. आमची एक खाऊ गली म्हणून कितें तरी आसा खंय, तेंय बीन वील सी हाव इट गोस. आतां च्या येयली आमकां, पळोवया टेस्ट कसो लागता तो. आनी एक तिसरें पार्सल कितें तरी आसा, पळोवया. पोहाचो 2 पोहा दिल्या, 2 पोहा दिल्या, 2 च्या दिल्या आनी हें पराठा मस्तीक आसा, लोणचें. तेंचे फोव ते पोहा म्हणटा ते, बट फोव फोडणी फोव टायप आनी तितून भितर मटर आसा आनी शेव. दीस इज मध्य प्रदेश, उज्जैन. फाटल्यान पळोवपाक शकता ते पतंगाचे शॉप्स आसा. पतंग पळया, हांगा पतंग विकतात लिटरली. काय बरे बरे पतंग पळया. कैसा प्राइस कैसा रहता है इनका? 5 रुपये 10 रुपये. अच्छा. आणि हे मांजा, हे म्हळ्यार सुताचे. आमी ल्हान आशिल्ले तेन्ना पतंग उडयताले. सगळें आतां गोंयाक सगळें गेलें. ट्रेडिशन जें आशिल्लें तें ऑलमोस्ट आतां कोण पतंग बी उडयता दिसना. दिवाळे टायमार नरकासुराची रुपी सुद्दां सगळी विकती मेळटा. म्हणटकीर तुमी फाटल्यान पळयलें तशें पतंगाचें हांगा लिटरली दुकान आसा आनी ताकाय विचारलेलें 5 रुपया 10 रुपयाक पतंग मेळटा. आनी आजुनूय हांगा हें ट्रेडिशन चालू आसा. आनी तेंची घरां पळया कशीं तीं पिक्चरांनी दाखयता तशेंच गली. आनी स्त्री पिक्चरांक बी तशें दाखयला. स्त्री ते MPचे, ते MPक शूट केला अशें दाखयला. सेम तसले गलीच आसा हांगा. पत्नी बॅगान घाल मरे. आं पतंग विकता 5 रुपया 10 रुपया. 5 रुपया आतां आनी गोंयां आनी कितें मेळटा? चॉकलेट सुद्दां मेळना दिसता म्हाका. बट हांगा 5 रुपया 10 रुपया पतंग मेळटात. आनी भुरग्यांक येतात ते पतंग व्हरपाक आजुनी. आमगे ते भुरगे डायरेक्ट मोबायल गेम्स आनी तें चालू आसा. गोंयकार. ऑल रेडी. Yes. लेट्स गो. सावड्डेचे लोक आतां खंय वयतले आमी? आता आम्ही वसले महाकालाच्या दर्शनाक वसले. संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर. एक पतंग, 2 पतंग. हांगाय पतंग अडकल्या, हांगाय पतंग अडकल्या. ह्या झाडाचेर वयर सगळ्याक पतंग.
स्टॉप केला त्यांनी आमकां. आतां पयलीं आमी वयतले संदीपनी आश्रम म्हणटा थंय. आनी हो पळय ओमकार हांगा पावलो. ह्या आश्रमाचें इम्पॉर्टंट अशें की श्री कृष्ण, सुदामा आनी श्री बलराम ते हांगा शिकपाक आशिल्ले महर्षी संदीपनी यांच्या ह्या आश्रमाक. भितर शूट करपाक मेळटलें काय खबर ना म्हाका. इतली जागा ज्या जाग्यार श्री कृष्ण, सुदामा आनी बलराम हेणी शिक्षण घेतिल्लें. आनी आमकां जशें सायन्स, कॉमर्स, आर्ट्स कशें ऑर अदर कोर्सीस आसता पळय ती, बट तांकां हांगा सगळें शिकपाक पडटालें. एस्ट्रॉनॉमी, आयुर्वेद आनी एटसेट्रा जशें की तुमी हांगा पळोवपाक शकता. बायल खंय शेणली काय म्हणून. हां या. ऋषी म्हणून कितें ताका ताण लागली उदक जाली ताका. हय कृष्णाक ताका बाण घातलो आनी उदक कळी घातली. गोमती कुंड म्हणटा. कळ्ळें. वचपाक पयस पडटाले उदका खातीर म्हणून कृष्णान बांद मारले हांगा कुंड तयार केलो. गोमती कुंड. कृष्ण कुंड, गोमती कुंड. भायर पावले दर्शन करून थंय थोडे थोडे करून मोबायल यूज करपाक दिना. म्हणटकीर भायर पावले आपले संचीत. आतां खंय नेक्स्ट खंय नेक्स्ट मंगलनाथ मंदिर. हांगा लागीं.